ही पारंपरिक वाट जवळजवळ म्हाका 70-80 वर्सांची पारंपरिक वाट ही आयज कितले फावटी पाप हे करून खंयच्या मिनिस्टराक वचून कितें कितें करून ही वाट जाल्या पळय न्हू ती आख्या सबंद पिळगांव गांवांक खबर आहा आनी पिळगांवचे लोक सगळे लोक हॅपी आसा कित्याक हांगासरसून लोक इश्कोलाक वयता ते वयता दुसरे सबंद नारव्या बिरव्या सगळे तीर्थार नारव्या वचपा खातीर हीच वाट जी डेली आपली जी कामां धंद्याक बायलां भुरगीं वयता पळय न्हू हीच वाट आहा तांकां ही आतांची वाट न्हू ही अत्यंत गरजेची वाट हे वाटेचेर जे कोणी हांगा आडकोटी काटी हाडल्या ते खंयचो तरी एक गव्हर्मेंटान ऑडियन्स हाडून हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी हेंचेर कितें तरी हांकां फुडें अशें समाजाचें काम अशें वाडोवन दवरपाक जायना म्हणून हांकां कितें तरी हें दिवपाक जाय आमची भुमिका कितें फाल्यां आंदोलन जातलें व्हडलें डेमॉन्स्ट्रेशन जातलें कित्याक गांवाच्या लोकांक आमी सांगूं ना कित्याक हो इश्यू आमकां तापोवप वचना हो बरे भशेन सॉल्व जालेलो आसा आनी आमच्याच गांवचो हो एक मनीस आहा पळय दुसऱ्याच्या आयकून हांगा कंप्लेनी करता तेन्ना आमकां कोणाचें तापोवपाचें नाका कित्याक आमची देवीची वाट जाली आमी सॅटिस्फाय आसा पंचायत सॅटिस्फाय आसा पंचायतीसून ठराव केलेलो आहा आनी हे पंचायतीसून प्रॉपर आमी प्रोसेस करून ही वाट आमी बांदून घेतली आहा WRD कडसून म्हणजे ही वाट लोकांची गरजेची भयंकर हे वाटेन म्हाका दिसता ते देवीचो कळस वयता देवीचो कळस वयता ते देवी वयता म्हणटकूच तेच्या फाटल्यानसून कितलेशेच लोक वयता ही वाट इतली अशीर जाल्लेली की केन्ना कोण पडत तो भंय आसलेलो ऑलरेडी 2 जाण हांगासर लायफ गेलेले आसा म्हणून हांव बुडोवन मेलेले आसा हांगासर कितें आनी हेच्या फुडें आनी कोण बुडोवन मरपाचें हांकां बीन कितें उमेद आसा जाल्यार हांव नकळो हेचेर जातीन लक्ष घालचें पडटलें हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाक अपील करता की हेंचेर एक्शन घेवची म्हणून नमस्कार आज आमी सारमानस पिळगांव ही पंचायतीन आसा पळय ह्या सारमानस जाग्याचेर आसा ही जर आमी आतां वाट जर पळयता ही पारंपरीक वाडी आनी हे पारंपरीक वाडी जर आमी फाटल्या एक जर 5 वर्सां पयलीं पळयता हांगासर जेन्ना पळय ही मानस फाटल्यान जी एक मानस आसा पळय ती सामकी मोडकळ्याक पावलेली आनी हांगासर जे लो टायड आनी हाय टायडाचेर उदीक जेन्ना पळय परते येत पळय तेन्ना हांगा सगळें फूल जावन हांगासर कोणाकूच लोकांक पिळगांव चलोन वचोंक किंवा भुरग्यांक स्कुलाक वचोंक बीन येत जालां आतां बालरथ जाला ती सेपरेट गजाल ही जी पारंपरीक वाट जी आसा पळय ही देवस्थानाचे सुद्दां हांगासर देव हांगा पिळगांव टू सारमानस वयता तेंची पालखी कितें तरी आसता ती पारंपरीक चलता पण हांगा जेन्ना पळय आतां बारीक पळोवंक वचत जाल्यार की संबंद आपलो पर्सनल हे की तेंच्यांनी हांगासर कंप्लेन केल्या की ही जी वाट जी केल्लेली आसा पळय वाट कोणी केल्या कोणी पर्सनल हेणी करूंक ना दीस वॉल जो बिल्ड अप केला पळय आनी भर मारल्या पळय ही WRD डिपार्टमेंटातून मारला गव्हर्मेंटातून मारला म्हणजे गव्हर्मेंटान जेन्ना बांद मारला ती इट इज लोकल जाली पब्लीक जाली वाट तुमचें लिटिगेशन कितें आसा तें मागीर पळय अदरवायज यू फायट विथ द गव्हर्मेंट हांगासर लोकांक त्रास करूं नाकात आनी जे पळय पारंपरीक वाट जी आसा पळय थंयसर हांगा कॉम्पिटिशन करूंक जायना हांव इतकेंच मागता सरकारा कडेन आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन हेजेर बेगीनच्या बेगीन तोडगो काडून जो पळय भराव घातलेलो आसा पळय तो सारकी बरी वाट करून तांकां दिवपाचें जेणे करून लास्टाक गांव म्हणजे सरकार म्हणजे गांव लोक हेजेर हे तत्वाचेर चलोन हे कितें आसा तें प्रकरण हांगासर निबंद व्हांवचें ना जाल्यार सगळ्या गांवांक आनी बाकीच्या लोकांक देवस्थान कमिटी आसतली किंवा आनी कितें जेन्ना लोकांक त्रास जाता पळय तेन्ना लोक रस्त्यार येतले पळय तेन्ना सरकाराक जाग येतली